मांद्रा जुनसवाडार तळयेन पोनेळ उमटिल्ल्या नेपाळी नागरिकाक बुडून मरण आयले। दोग नेपाळी नागरिक पोनेळांतल्यान प्रवास करताले तेन्ना तोल गेल्ल्यान दोगूय उदकांत पडले। एकल्याक थळाव्यांनी वाटयलो जाल्यार दुसऱ्याक बुडून दुर्दैवी मरण आयले। बुडून मरण आयिल्ल्या नागरिकाक थळाव्यांनी उदकांतल्यान भायर काडून उजो पालोवपी दळाच्या सुवादीन केला। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आम्ही ट्राय केली आणि आमच्या वांगडा फायर ब्रिगेडीचे जायते मनीस आसले, तांणी ट्राय केली पयलीं, बट तें जायना आसलें आनी ते भाशेन आमकां ती बॉडी मेळपाक म्हाका दिसता आनीक आमकां 12 वरां रावचें पडटलें बॉडी वयर येवपाक। सो आमकां जाय आसलें तेचे पयलींच ताका कितें करून काडपाचो। सो आमी जायते 2 रावंड मारले। आमी म्हाज्या वांगडा म्हाजो कलीग मिंगल फेर्नांडीस, एक्स सरपंच, आनी तें आमकां मातशें डिफिकल्ट पडटालें कित्याक एकलो दोग जाण उदकान वचोंक मातशी रिक्स भिरांत दिसता। सो कोण तरी सपोर्टाक जाय आसलें। सो हांवें आमचे जे लायफ गार्ड आहा तांकां उलो मारलो, तुमी मातशें या म्हणून। ते म्हणाले ऑफिशियली आमकां येवंक जायना, बट तेणी ट्राय केली आनी दोग भुरगे आसले। एक आमचो तुजें नांव कितें? दत्ता कोरगांवकर आनी दुसरो आमचो लेस्ली रॉड्रिक्स। आनी जेन्ना आमी लायणीन अशें वचोन चॅक करताले तेन्ना तेच्या पांयांक आदावलो तो।